निमाणे फोगटाच्या खुनाची केस सीबीआय केंद्रीय घर मंत्रालयाची शिफारस केस सीबीआय दिवंक खाप पंचायतीन दिल्ली 23 तारखेची डेडलाईन फामिलीचोय प्रेशर. कुशिल्ले तुरदाळीचे केशीत सिव्हिल सप्लायाचे अधिकारी भड्डले. मुख्यमंत्री म्हणटा फायल आयल्या ॲक्शन जातली. साखरेचे प्रकरणय विजिलन्साक. चण्याची मात हालचाल ना. सांग्यार आयआयटी खर विरोध मेळावले भशेन परिस्थिती. आयआयटीक विरोध करपी लोकांची आणि पुलिसांची एकमेकांक धक्काबुक्की. काशीत ज्ञानव्यापी केशीत वक्फ बोर्डाची याचिका भायर. हिंदूची ज्ञानव्यापी वाठारात पुजेचे अर्ज मेंटेनेबल. एएसआय सर्वेचेर वाराणसी जिल्लो कोर्टात 22 सप्टेंबरा सावन सुनावणी. कोलवाळे जेलीत तिगा अंडर ट्रायल नायजेरियनांची झगडी. एका कैद्याच्या कानाक लागला मार. दोग किरकोळ जखमी. प्रकरण पावले पुलिशेकडेन. गोयच्या बारीक मोठ्या नुस्तेमारांनी नवे तंत्रज्ञान घेऊन व्यवसायात देवपाची गरज. पणजे आधुनिक ट्रॉलरचे उक्तावण करताना मुख्यमंत्री उलयलो. नुस्तेमारीचो धंदो गोंयकारांच्या हातात उरल्यारूच गोंयकारांक सवाय नुस्तें म्हणटा विजय. श्रीपाद भाऊ म्हणटा मायनिंगा उपरांत रोजगाराची ताक नुस्तेमारीत. धुळेरात घरात गाडी आणि मोटरसायकल चोरतना एकल्याक रंगे हात धरलो. तिगांची टोळी. दोगांच्यो फुज्जो. चोरांची टोळी वाळपयची. विचारल्यार सांगतात आयिल्ले पेट्रोल चोरून. अटल सेतूचेर ॲक्सिडेंटांचे सत्र चालूच. ओव्हर स्पीड कार परतली. डिवायडराक आपटून लायटीच्या 2 खांब्यांक मोखून नेटासरशी ट्रकाक आदळली. कुडचड्यार बाणसाय बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या सुवातेर जाल्ल्या शूटआवटा विशीं हायकोर्टान सरकाराकडच्यान मागली एफिडेव्हिटार जाप. 2 सप्तकांचो प्राझ. देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,000 वयर केशी. ॲक्टिव्ह केशी 47,000 वयर. गोंयांत नव्यो 53 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 559. दर्यादेग वाठारात टुरिझम उद्देग मुखार व्हरपाचे नदरेन दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांची बसका. ईज ऑफ टुरिझमाचेर विचार करून नव्यो कल्पना चालीक लावपाचेर चर्चा. जमीन बळकावपाच्या केशीत मुखेल सूत्रधार परतूय जामिनार मेकळे. राजकुमार मैती. सँड्री फर्नांडीस जामिनार सुटले. फुडले 10 दीस एसआयटी मुखार हजेरी लावपाची अट. सिली सॉल्स कॅफेच्या लायसनाचेर फायनल आर्ग्युमेंट. 13 ऑक्टोबराक मेल्ले व्यक्तीच्या नांवार लायसन म्हूण आयरिशाचो आर्ग्युमेंट. दिगामा आनी एटॉल म्हणटा एग्रीमेंट जाल्लोच ना. अस्नोडा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटार फाल्यां अर्जंट मेंटेनन्साचे काम. सकाळी 9 ते सांजे 7 मेरेन बार्देश आनी दिवचल तालुक्यांत मर्यादीत उदका पुरवण. फाल्यां मेरेन गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट. नेटान वारे मारून पावस पडपाची शक्यताय. नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चे न्हय म्हूण शिटकावणी. एनआयएचो गँगस्टरांक धपको. इसिस आनी गँगस्टरांचो नॅक्सस उत्सुक सुरू. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब धरून देशभरात 60 सुवातींचेर एनआयएच्यो धाडी. गोंयाक देशाची क्रिएटिव्ह राजधानी करपाची गरज. आयटी सेक्टरात रोजगार निर्मितीक मोठो वाव. पयल्या आयटी एडवायझरी बसके उपरांत मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. T20 वर्ल्ड कपा खातीर भारतीय टीमीची घोशणा. जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, अक्षर पटेलाचो कमबॅक. इंजर्ड रवींद्र जडेजा भायर.
ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिके आड T20 मॅचिंग महम्मद शमीचो कमबॅक. वर्ल्ड कपाक आसतलो स्टँड बाय. हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर, हर्षदीप इंजर्ड.